नमस्कार, पया प्रायम खबरो. ताळगावा बिल्डर थारायता ती दिशा, शेतकारांची दशा. शेता पुरोन रस्ते, सिवेज सोडून शेता काबार करपाचे कारस्थान. वादग्रस्त ओडीपीचेर ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. दक्षिण गोंयांत फुडले कांय दीस लोकांचे उदकाक हाल. साळावले धरणात मँगनिजाचे प्रमाण मर्यादे भायर वाडले. पीडब्ल्यूडी म्हणटा परिस्थिती जाग्यार पडपाक वतले दीस. जीसीएच्या वेंचणूक प्रक्रियेत बेतेर जावंक सुप्रीम कोर्टाचो स्पष्ट न्हयकार. साळकाराची याचिका भायर. नव्या समितीन तपासले उमेदवारी अर्ज. वेंचणूक 28 जूनाकच. तेरेखोल गोल्फ कोर्साचो वाद चिघळ्ळो. लोक आनी लिडिंग हॉटेल्सांची एकामेका आड कागाळ. ह्युमन रायट्स कमिशनाकडेन कागाळ करपाची एनजीओंची तयारी. आनी अडवाणी लोकशाही विरोधी आणीबाणीचो बाण मारिल्लो काँग्रेसीचेर. बीजेपीक न्ही, बीजेपी कॅडर बेस्ड. केंद्रीय राज्यमंत्री मुख्तार नकवी उलयलो गोंयच्या मिडियाकडे. खबरो विस्तारान. ताळगांवां शेतां आनी शेतकारांक बुडोवपाचो प्लॅन चल्ला. वर्स 2007 पीडीएन केल्ल्या ताळगांवच्या ओडीपीत कितल्याशाच शेतांनी रस्ते दाखयल्यात. कांय रस्ते जाले, कांय जावपाचे आसात. बिल्डरांची भर शेतां घालपाक पुरोवन रस्त्यांचो प्लॅन केल्लो. जाल्या त्या रस्त्याक लागून सांतिनेज नाल्यांत वचपी पावसाचें उदक आडवता. पावसांत ताळगांव बुडटा. पीडीएन ताळगांवची वादग्रस्त ओडीपी उक्ती केल्या. 2006 सालांत दाखयल्ल्या रस्त्यांचे कुशीक शेतां काबार करून व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदपाचो हो प्लॅन असो दुबाव मारपासारखी परिस्थिती आसा. ताळगांवच्या शेतांतल्या रस्त्यांचेर प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने शहर को बढ़ाया है. ये जो मिसमैच है, उस मिसमैच को बदलना है. शहर कैसा बढ़ेगा जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी. स्मार्ट सिटीची येवजण जाहीर करतना बेरेस्ताराच प्रधानमंत्री मोदी उलयल्लो. उदरगतीची दिशा खंय बिल्डरांनी थारावची न्ही. ताळगांवां मात फुडारी आनी बिल्डर एकूच. ताळगांवकारांक वालिना जाला. थंय बिल्डरूच दिशा थारायता. उत्तर गोंय पीडीएन आतां ताळगांवची ओडीपी उक्ती केल्या. लोक सोडाच, ताळगांव काबार जातले म्हूण थंयच्या बीजेपीकूच हो प्लान जाल्लो नाका. 2007 वादग्रस्त ओडीपी केल्लो तेन्नाय लोकांनी आवाज काडिल्लो. लोकांची शेतां माड्डून प्लानांत रस्ते दाखयल्ले. बिल्डराचे भरीक शेतकाराच्या पोटार पांय दवरून गेल्ल्या ह्या बुलडोजराचेर प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. एनजीपीडीएन तालिगांवचो आनी म्हापशेचो ओडीपी ओपन केला. आतां हो जो प्लॅन आहा तालिगांवचो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन, हो प्लॅन 2006 प्लॅन. हो जो प्रोपोज रोड दिसता तुमकां, हो प्रोपोज रोड तेजे एक्चुअल ही एरिया मार्टिन्स मोरोड म्हणटा हांगसर. थंय आमी उबे आहा सद्या. आनी हे एरियेंतल्यान ही जी सुरवात जाता, ह्या ट्रान्सफॉर्मर दिसता, ह्या ट्रान्सफॉर्मरा कडल्यान हो रस्तो असो त्या फुडल्या रस्त्याक जॉयन जातलो. ही फूल शेताची कड माड्डीत तो रस्तो फुडें वयतलो. खूब व्हडलो रस्तो हो हांगासर. व्हडलेशें ट्राफीक हांगासर कांयच दिसना. तरी आसतना तेका सायडीन आनी एक रस्तो कित्याक म्हणून करपाक प्रपोज केल्लो 2006 तो खबर ना. ही जी तुमकां एरिया दिसता, ही तालिगांवची सिमेत्री. हांगासर तुमकां TR म्हणून जें दिसता पळय न्हू, तुमी जेन्ना फिल्डार पळयतले तेन्ना दिसता तुमकां हांगासर पार्किंग लॉट तयार केला चर्ची खातीर. आतां रस्त्याचे दुसरे बाजूचे जे TR म्हणून एरिया आहा, जे हांगासर इल्लीशी मार्क केल्या, थंय जर तुमी फिल्डार पळयशात जाल्यार एक झोपडपट्टीची व्हडली बस्तीच तयार जाल्या. ताजे उपरांत ही फुडली एरिया सिमेत्रीच्या ऑपोजीट तुमी पळयता एग्रीकल्चर, ह्या रस्त्या सायडीनूच आहा. ही एग्रीकल्चर लँड तुमी जेन्ना ग्रावंडार पळोवपा वयशी, ऑन फिल्ड पळोवपा वयशी जाल्यार थंय लँड फिलिंग चालू आहा. आतां आमी करंजाळे आहा. आतां आमी एक दुसरो रस्तो पळोवया जो शेतां माड्डून प्रपोज केला. हो जो रस्तो तुमकां दिसता, हो ह्या रस्त्या कडल्यान सुरवात जाता आनी हांगासर तेजें वाय इंटरेक्शन जाता. हे पळय ऑन फिल्ड तुमी पळयतले जाल्यार ही जी कॉलनी आहा, हे कॉलनीच्या भितरल्या रस्त्या कडल्यान तेजे केळमे दिसता माडांनी, थंयच्यान त्या रस्त्याची सुरवात जाता आनी तो असो फुडें येवन हांगासर तेजे 2 रस्ते जाता वाय इंटरेक्शन.
आमी आतां हांगसर बांदार आसा, हांगसर तुमकां दिसता एक प्रपोज रोड. तेन्ना फिल्डार तुमी पळयता ऑलरेडी तुमकां मातयेचो रोड दिसता फुडें जाल्लो. ते हो रोड फुडें शेतां माड्डीत फुडें ती जी घरा तेवटेन दिसता थंय पर्यंत प्रपोज केला. आतां आमी करंजाळी तालिगांवच्या रस्त्यार आहा. प्लॅनार जर पळयलें जाल्यार आमी सारक्या ह्या जाग्याचेर आसा. हो 2006 प्रपोज रोड ज्या रस्त्यार आमी आतां उबे आहा. तो रोड ऑलरेडी बांदून करून जाला. आतां ही जी 2 शेतां दिसता तुमकां हांगासर, हो शेतां माड्डून रोड प्रपोज केला. तो फुडें ह्या सेटलमेंट जमनी कडेन वयता. ताका ऑलरेडी हांगासरल्यान एक एक्सेस रोड आहा आनी दुसरे वटेच्यान आनीक एक प्रपोज रोड केल्लो आहा. तरी आसतना हे 2 रस्ते आसतना हांगासरल्यान आनीक एक प्रपोज रोड केल्लो आसा. तो रस्तो जालो जाल्यार तो हांगासरल्यान सरळ थंय सुद्दां जातलो. आतां आमी तालिगांव फुटबॉल ग्रावंडा कडेन आहा. हांगासरल्यान तुमकां दिसता तालिगांव कम्युनिटी हॉल. आमी अशा स्पॉटार आहात जंय प्लॅनार जर तुमी पळयलें जाल्यार हो तालिगांवचो रोड ज्या रस्त्यार आमी आहा आनी हांगासरल्यान ही शेतां ही फुडल्यान दिसता ती शेतां माड्डून हो रोड प्रपोज केला. हें शेत तुमी पळयतलें शेत रोवपूच चालू आहा थंय. ही शेतां माड्डून फुडें वचपाक हो रोड प्रपोज केला. आनी प्लॅनार जर तुमी परत पळयलें ऑलरेडी एक एक्सेस रोड आहा. तेजे उपरांत हो दुसरो एक्सेस रोड ऑलरेडी जाल्लो आहा. तरी आसतना ही दोनी शेतां माड्डून हांगासरल्यान आनीक एक रोड प्रपोज केला. ही जी एरिया आहा हाका मार्टिन्स मोरड म्हणटा. हांगासर हो मदल्यान जो रस्तो येयला तेजे सायडीन तुमकां उदकाची जी वाट दिसता, जी तणांतल्यान जी उदकाची वाट दिसता, हो हांगासरल्यान खरो सांतिनेज नल्ल्याची ही वाट. आनी तें उदक हांगासरल्यान अशें ह्या रस्त्या पोंदच्यान फुडें सरून सांतिनेज मेरेन पावता. सो हे शेतांतले मदले रस्ते आशिल्ल्या कारणान ते उदकाची वाट अशीर जाल्या आनी अशीर जाल्ल्यान तेजो परिणाम सरळ सांतिनेज नल्ल्याचेर जाला आनी तेजो उदकाचो फ्लो कमी जाला. तो प्रेशर जायलो उदक दर्या वटेन वचपाक तो कमी जाला. तालिगांवचो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन एके म्हयन्या खातीर सजेशनाक आनी ऑब्जेक्शनाक उक्तो आसतलो. ह्या प्लॅनांत आतां कितलीं शेतां सेटलमेंट जातलीं आनी कितले शेतांतल्यान रोड प्रपोज जातले हो प्लॅन तयार जाल्या उपरांतूच कळटलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी वांगडा लौकीक शिलकार स्टुडंटा खातीर. दक्षिण गोंयांत लोकांचे उदकाक हाल आसात. साळावले धरणांत मँगनिजाचें प्रमाण मर्यादे भायर वाडिल्ल्यान फुडले कांय दीस दक्षिण गोंयाक उदका पुरवण सारकी जावची ना. PWDन काडिल्ल्या नोटिशींत सांगे, केपें, साश्ट आनी मुरगांव तालुक्यांत फुडले कांय दीस उदका पुरवण सारकी आसची ना म्हण स्पश्ट केलां. कितले दीस परिस्थिती अशीच उरतली तें नोटिशींत ना. इंजिनियर म्हणटा कितले दीस वतले सांगू नजो. पावस सुरू जाता तसो हांगा साळावली वॉटर वर्क्साचो एक प्रॉब्लेम आसा की हांगा मँगनीज वाडटा. सो तें आतां जस्ट पावस सुरू जाला आनी वाडलेलें आसा आनी तें अबावट मॅक्झिमम 2.5 पर्यंत गेलां रॉ वॉटरान. मागीर आमी तेजें ट्रिटमेंट घेवन तें कमी करता आनी तें विदीन लिमीट हें करता. पूण कितें जाता की मँगनिजाक लागून आमचे फिल्टर बॅड्स आसा ते चोकअप जाता आनी ताका लागून फिल्ट्रेशन रेट कमी जाता आनी ताका लागून थोडे रिस्ट्रिक्टेड उदक आमकां सप्लाय करचें पडटा. आनी कितले दीस आसपाना उदक बीन सांगे, केपें, सालसेट आनी वाठारांनी ते एक्झॅक्टली तशें सांगता येना पूण थोडेशें रिस्ट्रिक्टेड हें आसतलेंच. अप्रॉक्स आतां आज आमी पळयलें जाल्यार बरोच इम्प्रुवमेंट आसा. GCAच्या सध्या चालू आशिल्ल्या वेंचणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करपाक सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट न्हयकार दिला. हायकोर्टान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण वेंचणूक घेवची म्हण सुप्रीम कोर्टान GCAक सांगलां. इतल्या मजगतीं हायकोर्टान नेमिल्ले निवृत्त न्यायाधीश लवंदेच्या अध्यक्षतेखाला GCAच्या वेंचणूक समितीन शुक्रारा उमेदवारांचे अर्ज तपासले. GCAचो अध्यक्ष दोतोर शेखर साळकर शुक्रारा हायकोर्टाच्या अंतरीम आदेशा आड सुप्रीम कोर्टान गेलो. मात सध्याचे वेंचणूक प्रक्रियेंत सुप्रीम कोर्ट मेतेर जावंक दिना. सुप्रीम कोर्टान साळकाराची याचिका भायर मारली. हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 28 जूनाक वेंचणूक घेवची म्हूण सुप्रीम कोर्टान GCAक सांगला. पूण GCAच्या वेंचणूक निकालाचेर हायकोर्टान निमणो निकाल दिले उपरांत याचिकादार जाय जाल्यार आव्हान दिवंक शकता म्हूण सुप्रीम कोर्टान म्हणलां. We had appealed to the Supreme Court on the High Court म्हणजे जजमेंटाक म्हणजे रिस्ट्रेन करचे म्हणून. पण ताणें सांगलें द इलेक्शन हॅज टू गो ऑन अँड दे हॅव इंडिपेंडंट कमिटी आसा सो तांकां चालू करूं न्ही. अँड ओनली थिंग दॅट सबजेक्ट टू द हाय कोर्टाचो जजमेंट द इलेक्शन रिजल्ट वील बी डिक्लेअर.
इतले मजगतीं हायकोर्टान नेमिल्ले निवृत्त न्यायाधीश लवंदेच्या फुडारपणाखाला नव्या GCA वेंचणूक समितीन GCAच्या उमेदवारांचे अर्ज शुक्रारा तपासले. 104 क्लबांतल्या 9 क्लबांनी डॉक्युमेंट सारके दिवंक नाशिल्ल्यान तांकां शेनवार मेरेन प्रास दिला. शेनवार मेरेन सारके डॉक्युमेंट दिले ना जाल्यार तांचो मतदानाचो हक्क वतलो. वेंचणूक आयतारा 28 जूनाक जातली. तो प्रेसिडेंटाक जे सगळे भायर आशिल्ले ते सगळे भितर आयले. एकूच फक्त तो अनंत नायक म्हणून एक लायफ मेंबराक ताणें फॉर्म लायफ मेंबराक फॉर्म भरिल्लो. तो रिजेक्ट जालो. दॅट दे ऑल्सो एग्रीड दॅट बिकॉज ही इज नॉट अ ऑफिस बेरर ऑफ एनी ऑफ द क्लब. आनी ताणें फाल्यां सकाळीं 10:30 to 11 पर्यंत विड्रॉवल दी सांगल्या. म्हणजे कोणाक रावपाचें उबें ना तांकां विड्रॉल करपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.